नमस्कार माझ्या सगळ्या गोंयकारांक। माझे नाव गोविंद शिरोडकर। चिमला वेटलँड तयार म्हणून आसा त्याचो आणि त्याच बरोबर बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आसा आणि गाकुईतचो अध्यक्ष। आयची प्रेस आम्ही हांगासर जे आयोजित केला ती इतक्याच खातीर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 4 ऑक्टोबराक आमचे भारताचे गृहमंत्री अमित शहा जे गोंयान आयले आणि त्यांनी जवळ म्हाका दिसता 19 जे काही प्रकल्प आसा वेगवेगळे त्याचे आभासी पद्धतीन व्हर्च्युअली उद्घाटन केलें आणि तेतून चिमला आमच्या वेटलँडच्या जाग्यार तळ्याच्या जाग्यार जे युनिटी मॉल आसा येवपाचें आणि प्रशासन स्तंभ हाचे ताणें व्हर्च्युअली फाउंडेशन स्टोन घातलो आणि हो प्रकल्प आम्ही सुरू करता अशा प्रकारची घोषणा केली। आणि तुम्ही जाणा की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या भाषणात या दोन्ही प्रकल्पाचेर ते उलयले आणि त्यांच्यानी सांगले की आम्ही चुकीच्या काय करिना, तिथून किती फायदो जातलो आणि किती सगळे उलयले ते। आणि त्याच बरोबर त्यांच्यानी ऑथेंटिकेट केले 4 तारखेर की आमकां तुमकां तसले प्रोजेक्ट सुरू करपाक बांधकाम करपाक जे परवानगी लागता डॉक्युमेंट लागता ते त्यांच्याकडे सगळे आसा म्हणून। पण याचो पर्दाफाश ते एकदम दाधांत फट उलयले आपल्याकडे सगळे आम्ही सगळे परवानगी घेतला म्हणून। हे आमकां पयर 7 तारखेर कळून आयले कारण 7 तारखेर हेंच्यांनी जीटीडीसी टुरिझम डिपार्टमेंटान आमच्या पंचायती कडेन वयर काम करपा खातीर बांधकामाची कंस्ट्रक्शन करपाची परमिशन मागले, लायसन्स मागले। याचो अर्थ असो की अरे बाबा ते फाउंडेशन घातले मार तुम्ही आणि फाउंडेशन घातल्यानंतर परमिशन कंस्ट्रक्शन लायसन्स हे उलटे झाले न्ही। आमच्या आता प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा जर तर आमकां घर रिपेअर जर करपाचें जालें एक दुरीक जर काडपाचें जर जालें कसल्याय कामाक बांदकामाक कितें लागता पयली परमिशन घेवचें पडटा आणि जर तर ते परमिशन जर ना जाल्यार पंचायत रोखडीच नोटीस काडटा डिमॉलिशनाची। आयज म्हणजे अशें म्हणटा आमच्या मराठीन एक बरो एक अभंग आसा कितें म्हणून चिंचेच्या पानावर देवळं बांदिले आधी कळस आणि मग पायारे। कळ आसतलें सगळ्यांक म्हणजे कितें तुम्ही फाउंडेशन घालनासतना वयलो कळस उबो करता देवळाचो काय देवूळ पहिले उबें जावपाक जाय याचो अर्थ असो अरे तुम्ही परमिशनच घेवंक ना मरे। आणि फाल्यां आमी जर
म्हणजे कायदेशीर वचून आम्ही जर हे बंद जर उडयले तर तो अर्थ कितें जालो? अर्थ कितें जालो त्याचो? म्हणून हांव सांगूंक सोदतां, पळय त्या सरकाराक सांगूंक सोदतां, तुम्ही गेल्या नोव्हेंबरान सुरवात कशी केली? तर झाडां कापपाक सुरवात केली गेल्या नोव्हेंबरान, गेल्या वर्सा. आम्ही जेन्ना विचारपाक गेले तेन्ना कितें सांगलें? विचारलें तांकां तुमकां फॉरेस्टाचें परमिशन आसा काय म्हणून. ना, हो सरकाराचो प्रोजेक्ट. तांकां विचारलें कित्याक कळ्ळें न्ही तें वेटलँड. अरे बाबा तुम्ही जेन्ना फुडें फावंडेशन घालतले हांगासर उदक लागपाचें आसा मरे, तुम्ही सॉइल टेस्टिंग केला काय म्हणून? ना, हो सरकाराचो प्रोजेक्ट. म्हणजे तुम्ही सरकाराच्या नांवान हो रोहन खंवटो हांगासर दोतोराचो हे करना. प्रोजेक्ट कोणाचो? युनिटी मॉल. अजून स्तंभ येवपाचो आसा. स्तंभाचे पेपर अजून आमकां हे जावंक ना. पूण सांगता हांव, म्हणजे तुका काय लागना रे बाबा? अरे यू आर अ लॉ मेकर. कायदे कानून करपी तुम्ही आम्ही निवडून दिल्ले आणि हे सगळे तुम्ही हांगासर हे करून म्हणजे वास्तन बांपून आमकां कितें पिशे करता तुम्ही? हे चल्लां कितें? दुसरी गोष्ट, थंय जेन्ना तेंच्यांनी पत्र्याचें कुंपण घातलें, ते कुंपण जें आसा फेन्सिंग जें केलां, आमी जर हे केल्लें मनान हाडलेलें, हांव म्हणटा आमी जर मस्तेपणां केल्लीं, कारण तुमचे कडेन लायसनूच ना न्हू, कन्स्ट्रक्शनाचें लायसनूच ना, आमी केन्नाय तें मोडूंक शकताले. कारण कितें? मोडपाक कित्याक शकताले आमी? इतक्याच खातीर त्या वेटलँडाचेर आमच्या प्रत्येक चिमलकाराचो अधिकार आसा. हे वेटलँड आसा ते सगळे आमच्या चिमलकाराचे. अरे आमकांच अजून ती जागा जी आसा वेटलँडाची आमकां मोजून मापून दिवंक ना. बफर झोनाची एरिया तळ्यापासून खंय पर्यंत आसा ते अजून दाखोवन दिवंक ना. आणि अशा परिस्थितीन ओ बाब रोहन खंवटो जो आसा आमचो पर्यटन मंत्री, खंय रे हांगासरली सत्तरेची मोकाशी पद्दत ती म्हाका जमता तितके हांवें दुरीक घातलें जागेक, आणि त्या नंतरची भितर येता तितकी जागा म्हाजी. अशें रोहन खंवट्याक दिसलें हय? अथवा हांव ते आमचो जो हे आसा वेटलँडाचो मेंबर सेक्रेटरी आसा भायर युनिव्हर्सिटीचो, बाबा कसल्या आधाराचेर आमचो सेटलमेंट न करता तुवें तेका तें फेन्सिंग करपाक ह्यो तुज्यो सिमो म्हणून कश्यो दाखोवन दिल्यो? हो म्हाजो प्रश्न आसा. पळय कसलीय तेंच्यांनी जी ह्या आसा परमिशन म्हणजे कशें आसा, वो आमच्या हितूनचो जालो, आमकां तुवें सेटल करूंक ना. आमी तुका सांगलें बाबा थंय उदक आसा, तरी सुद्दां तुमी म्हाका एक सांग पळया, जो पर्यंत डिमार्केशन करिना कोणाक कशें कळटलें तुमची जागा खंयची, स्तंभाची जागा खंयची म्हणून? सो चल्लां कितें तुमचें? चल्लां कितें तें कळना म्हाका. आतां 7 तारखेर तुम्ही आसा ते आमच्या पंचायती कडेन कितें मागलें? आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन मागला कन्स्ट्रक्शन करपाक. आमी पंचायतीन पंचायत सगळी आमच्या बरोबर आसा, सगळे मेंबर आणि सरपंच 4 आमी ठराव घेतला, रिझोल्युशन घेतला हे मॉलाक आणि आमचो प्रशासन स्तंभ आसा ताका विरोध करपाक. आता परिस्थिती कशी आसा? परिस्थिती तुम्ही पळया कशी आसा ती. आता कोणाचो सँडविच जावपाचो आसा हितून हो विचार करा तुम्ही. म्हाका एक सांगा, जर तर पंचायत मंडळ जर आमच्या अगेन्स्ट जर गेले तर जायत कितें जातलें? देर विल बी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन चिंबेल. बरोबर आसा? कित्याक गेल्या 4 एका आम्ही रिझोल्युशन घेतलेली आसा. आणि जर तर आमच्या मेंबराचेर आमच्या सरपंचाचेर जर प्रेशर घालून जर तर तुम्ही जर हे लायसन जर तुम्ही हे करूंक सोदता कन्स्ट्रक्शन लायसन, हांव परतून सांगता त्याचे गंभीर परिणाम जातले.
गंभीर परिणाम. आणि कितें आसा तुमकां खबर आसा आतां की आतां दर एका आमच्या कायदे जे आसा ते बदलत आसा. अशें आसा आतां जर तर 15 दिसां भितर आमची पंचायत जर तांकां कळयना तुका आमी लायसन दिता काय दिना ते वग्गी रावले. सो इट इज एज्युम दॅट ते काय आन्सर करिना जाल्यार की तांकां लायसन मेळ्ळें म्हणून. अशे तरेचे हे कायदे काडून आतां केल्ले आसा. म्हाका दिसता की हे सगळे कित्या खातीर करता. इतकेच खातीर करता आतां की तुमी जाणा जे कितें इलिगल आसा ते हे करपाचें हांगासर लिगलायज करपाचो प्रयत्न चल्ला. जर तर हे आमच्या नागरिकांक जर ते हो कायदो जर हाडटा बाब रोहन खंवट्याक सीएमाक दिसला आसत की हेची एडवांटेज जी आसा आमी आमच्या खातीर कित्याक घेवच्यो न्हू. आमी करूया बरें इलिगल आणि मागीर रेग्युलायज करूया. सो म्हाका इतकें सांगपाचें आसा आतां की सरकारान हेचेर पूर्णता विचार करचो की आमी फाटीं सरपाक ना. हो लिगल पॉयंट आसा. बाकी आमी वेटलँडाक बरयल्लेंच आसा आतां की आमकां आमची जागा आसा ती मापून दी. जर तर तुमी ती एक 30 दिसां भितर जर आमच्या जर हें आसा न्ही ती जर पूर्ण जर करिना आणि जे कितें तुमी चूक केल्ली आसा ती जर रेक्टिफाय करून नवीन नोटिफिकेशन जें आसा ओरिजिनम जर काडिना वेटलँडाच्या हेका नोटिफिकेशनाक जाल्यार आमी कोर्टान वचपाक हांगासर तयार आसा. तेन्ना मागता हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा तेंचे कडेन प्लीज हे जे तुम्ही सगळे हे चलयला हांगासर हे करपाचे युनिटी मॉलाचे हट्ट जो गल्ला आसा तो प्लीज सोडून दिया. आणि आम्ही पयलींच सांगला आमचो तुमच्या एका विरोध ना पूण आमच्या त्या जागेर हे नाका. आता आमचो सध्या पंचायत तुमच्या वांगडा आसा. हय आतां पर्यंत आमच्या बरोबर आसा पंचायत. आनी कितें विचारपाचें कोणाचे आमी आपोवंक ना तांकां. नाही हे जे आसा पळय न्ही तुमी तुमचो प्रश्न आसा तो योग्य आसा. तांकां योग्य वेळेर योग्य हेचेर आमी तांकां हाडटले. लक्षात हाडच्याच पडटले आमकां. नो नो योग्य वेळ म्हणजे आतां पळय फाउंडेशन स्टोन घालच्या पयलीं सुद्दां तुमी म्हटलेले जर ते फाउंडेशन ना 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 हय बाबा फाउंडेशन स्टोन घालून जाले पूण तरी तुमचो व्हडलेशें रायट रायट लिमिटेड लोक दिसता गांवांतल्यान व्हडला. आता कशें आसा आतां तुमी परत योग्य वेळ म्हणटले. नाही नाही आता कशें नाही आमी हांगासर कसलेच तरेचे पॉलिटिक्स करिना कळटा न्हू. हांगासर जो हें कितें आसा न्हू आमी आमचें जें प्लॅनिंग जें आसा लॉजिकली करता. आतां तुमकां सांगता हेजे तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर जर तर आयज जर ते फाल्यां सकाळीं बदलले आत पर्यंत तेच आसा. कित्याक तेंच्यांनी स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडली. आमी जशी रिक्वेस्ट केलें तेंकां म्हणजे स्टॉप ऑर्डर नोटीस तेंची पळय ते फेन्सिंग केलां पत्र्यांचें स्टॉप ऑर्डर नोटीस तांकां काडली. ताका अजून कित्याक केन्ना काडली हें जावच्या पयलीं 4 तारखेचो हें जावच्या पयलीं तांकां स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडिल्ली. आतां कितें आसा आमचें आयकलें न्ही आमच्या अजयान केल्ले आनी हांवेनूय केल्ले एप्लिकेशन कळ्ळें न्ही बाबा तेजेर हें आसा तें एक्शन घेवचें म्हणून एक्शन घेतलें तेंचे. आतां हांगासर जो एकदम हेजो जो हें आसा काय न्हू गंभीर प्रश्न कसो आसा हेजे पंचायत जी बॉडी जी आसा ती जर रेट जर जायना आसत ते जर फाटी फुडें सरता आसत वील पुट आवर डिमांड. स्पेशल ग्रामसभा पळय दुधाचें दूध जावं दी पाणयाचें पाणी जावं दी आणि हांगासर तेंची तुम्ही आपले बरोबर आसाय म्हणटात आणि ते फाल्यां बदलतले अशें म्हणटात. नाही बदलतले कशें आसा तेंचे प्रश्न पळय तेणी विचारले काय न्ही कितें म्हणून की ते अजून कित्याक ना म्हणून आमी तांकां हांगासर आमचे बरोबर अजून इन्वायट करूं म्हणून कळ्ळें न्ही. बदलोवपाक शकता अशें दिसता तुमकां. आतां कशें आसा म्हाज्या हितून म्हाका जर विचारशी ते बदलपाक शकना म्हाका विचारशी जाल्यार कळ्ळें न्ही. पूण यू नो कित्याक आमच्यो ज्यो हें ज्यो आसा पंचायती ज्यो आसा न्हू हेचेर चडशें कोणाचें हें आसा रुलिंगाचें हें आसा कळ्ळें न्ही. रुलिंगाचें जर हें आसा हांगासर तेंचें वर्चस्व जर आसा जर जायत आमी तुमकां सांगलां हेज्या टायमार आमच्या IT पार्काच्या वेळार सगळे पंचायत मंडळ आसले ते आमच्या एगेन्स्ट जातले एगेन्स्ट बाब रोहन खंवट्यान तांकां डील केल्ले तेंचे सगळे. परंतु हे फावटी तशी गोष्ट ना कळ्ळें न्ही.
त्या वेळार आम्ही लोक सगळे एक रावले, ग्रामस्थ सगळे एक रावले. त्याच बरोबर बाकीचे एनवायरमेंटाचेर काम करपी आशिल्ले, NGO आसले ते आमच्या बरोबर रावले. आम्ही PL फायल केले, ते आमच्या फेवरान जाले. इतकें न्ही, कोर्टान तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान सांगलेले एजीन ॲडव्होकेट जनरल आसा तेंच्यांनी की ह्या जागेचेर आमी फुडें आनी कांयच करचो ना म्हणून, कळ्ळें न्ही. तरी आसून तेज्या हितून ध्यानीमनी आमच्या रोहन खंवटेच्या फक्त कदंबा पठार दिसता. आनी आयज उलयता हांव सायडीचो 42 नंबर तो सर्वे नंबर तो हे जो आसा काय न्हू, तो जो जागो आसा लाखारी, तो तेका दिसता. गोविंद शिरोडकार मेलो गेलो जाल्यार तुमी केन्ना तरी पळयतले, तो तांचो सम्राट जातलो, सम्राट त्या जागेक. अरे बाबा, हांव तुमच्या हांगासर समक्ष तेजेर हें करता, एलिगेशन करता की ताजे संबंध तेजे कडेन आसा म्हणून. एक दीस ताका कापासतात जायना की म्हाजे जे मुद्दे जे आसा ते खोडून काडपाक. ताणें सांगचें की आपले ते कांय संबंध ना म्हणून. सगळे कित्याक आयकून घेता? तुजी निंदा नालस्ती कित्याक तूं आयकून घेता? आयकून घेवं नाका मरे. तुका परतो हांवें परतून तुमकां हांव सगळ्यांक बाबा हात जोडून सांगता, आमचे 40 आमदार आसा. केन्ना तेणी तांकां बाकीच्या हेका विचारला बाबा तुमचे असो बरो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो हें येता मरे, प्रोजेक्ट येता मरे, तुमच्या हितून जाय काय म्हणून? थंय जागा आसा मरे हेची IT पार्काक घेतलेली ती दोनापावल जाता थंय. हांगा मोरू आमच्या हितून, आदिवासीच्या हितून, STच्या हितून जंय आमचे हें आसा. तुमकां सांगला रुदल्फान आनी ते मामीन आसा ती आमची वाट लायली म्हणून संवसाराची. हय, तेजे गुमूत आसा ते सगळे आमच्या हितून मरे, सगळे शेतांनी. आमी पोटार हात धरून दिता बाबा. आनी जर प्रोजेक्ट जर हाडलो जर जाय कितें रे, 17 मजली बिल्डींग म्हणजे कितें? आनी जेन्ना वेटलेन आसा सगळे हांगासर हें जाल्या बरोबर आतां तुमी वाटेर चलतना जर पांय मुंगारता जर आसत आनी हांगासर जर ते हें हाडलें जर जायत, हो कचरो सगळी हें आसा ती, आमकां त्रास जावचे ना तेजे? गोविंद, आता सद्याक पंचायतीन फायल येयल्या न्हू, फायल येयलो. फाल्यां समज पंचायतीन तांकां लायसन्स दिलें जाल्यार मागीर कितें? आमी उठाव करतले. ते आमी उठाव करतले, आमी तांकां सोडटले, आमी सोडटना तांकां. तुवें सांगला तें सारकें, विचारला तें, कळ्ळें. आयज पर्यंत ते आसा आमच्या बरोबर, पूण फाल्यां जर तेंच्यांनी जर हें जर केलें जर जाय आमी तांकां सोडटले. कित्याक सोडटले? तांकां त्या वेळार तांकां सोडूं ना आमी. आनी आमची लिगल बाजू आसा मरे. अरे वचत ते फक्त तुम्ही फक्त तुमकां वचत ते फक्त STच लोक मेळटा रे. तेंच्या बाबा थंय पोट भरता ते खंय तरी हें करता ते, तेच जाग्यार तुमकां मेळटा आमच्या हितून पडपाक. हें चल्लां कितें? तो म्हणटा न्ही आमचो CM आसा तो, हें आसा तो STचो हें आसा तो आपल्या हितून आसा, शिरंतरांनी आसा म्हणून. मागीर हें कितें तर बाबा हें ना डायलॉग केले तो सांगतालो तो बाबा रोहन खंवटो. डायलॉग करपाक जाय, सगळ्यांक आमी विश्वासान घेतले. केन्ना हांवें तेच म्हटलां, आदी कळस आनी मग पाया. म्हणजे इंग्रजीन कितें, पयलीं टोम बांदप आनी मागीर फावंडेशन करप, स्ट्रक्चर उबो करप. अशें जाता? अशें जायना न्ही. सो खूब सिरियस हें आसा. आनी ह्या तेंच्या सगळ्या गोष्टीचो जे कितें तेणी केला पळय काय न्ही, हेका हाडून बी वगैरे घाईन रे, घाईन कित्याक केला? हे फक्त मोदी शहात आपले जे आसा ते दाखोवपाक, फाट तापटून घेवपाक, आपली फाट तापटून, होच त्यांचा उद्देश आसा. पूण आतां हेज्यान फुडें जी आसा ती आमची सगळें कळ्ळें न्ही आमकां. फुडें जी आसा ती सगळी कायदेशीर लढाई आसा, कळ्ळें. जे आता नवे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा, जी फायल येयल्ली आसा, हेच्या पयलीं पंचायत कितें म्हणटाली एवरी ग्रामसभेक की आमकां कांयच येवंक ना. जेन्ना BMC मिटींग जाली तेन्ना आमकां कांय सांगूंक ना. सरपंच म्हणटा आमकां कांय सांगूंक ना. ग्रामसभा जाली तेन्ना म्हणटा आमकां कांय सांगूंक ना, म्हणजे फायल येवंक ना. आनी जेन्ना फावंडेशन स्टोन घातलो तेन्नाय सरपंच म्हणलो आमकां कांय सांगूंक ना. मागीर आमी कंप्लेंट केली तेन्नाय म्हणलो आमकां कांय सांगूंक ना. आनी मागीर स्टॉप नोटीस केली तेन्नाय म्हणलो आमकां कांय सांगूंक ना. आतां इतली व्हडली फायल येयला तरी पूण आमकां आतां विलेजरांक पंचायतीन अजून कांय सांगूंक ना. जे इंटरनली आमकां कळ्ळा ही फायल येयला म्हणून. दुसरी गजाल, आतां जी कायद्याची बाजू कशी आहा, ऑलरेडी पंचायतीन तेका काम बंद करपाची स्टॉप ऑर्डर नोटीस अंडर सेक्शन 66(3) हे सारकें ऐका अंडर सेक्शन 66(3) तेका नोटीस काडलेली आहा. आणि त्याच कायद्याच्या अंडर आता GTDC तांकां परमिशन मागता सेम कायद्याच्या अंडर. म्हणजे ते काम बंद जावपाचें आसलें, स्टॉप करपाचें आसलें,
ते स्टॉप जावंक ना अजून, ते आता परमिशनाक मागता. आणि जशें की भाऊन सांगला, ही आता पंचायतीची अग्निपरीक्षा कित्याक? वो बीजेपीचो सरपंच आहा, तो बीजेपीचो सांताक्रूजचो अध्यक्ष मंडळ, तो आपल्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट वयतलो काय? तो आपल्या मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट वयतलो काय? तो रुद्रापच्या अगेन्स्ट वयतलो काय? तो गांवाच्या बरोबर रावतलो? आमची जी आवय आसा, आमची जी जीवनदायिनी आसा, जिणे आमकां पोसला इतली वर्सां, तिच्या वांगडा रावतलो, लोकांच्या वांगडा रावतलो काय? तो बीजेपीच्या वांगडा रावतलो, अशी तेजी अग्निपरीक्षा आसा. दुसरें म्हणल्यार हे बीजेपी वर्सीस आतां बीजेपी जाल्ले आसा. कित्याक? आमदार बीजेपीचो, मिनिस्टर बीजेपीचो, वयर सरकार बीजेपीचो, सकयल सरकार बीजेपीचो गोंयान. जाल्यार हो लोकां वांगडा रावतलो, स्पेशली सरपंच हो लोकां वांगडा रावतलो की आजून पर्यंत तो कितें म्हणटालो की आमकां कांय सांगूंक ना. आतां तुका कळ्ळा, आतां फायल येयल्ली आसा, तुवें स्टॉप नोटीस काडलेली आसा. आतां तुजें कर्तव्य जाता, तुवें येवपाक जाय. स्पेशली जेन्ना आमी अवेरनेस करता तुवें येवपाक जाय. आमकां सांगपाक बरें दिसता की 2 पंच मेंबर आमकां कालच्यान जॉइन जाल्ले आसा आनी बाकीचे पंच मेंबर आमकां कांय अजून कळोंक ना. तर जसो जसो टायम येतलो आमकां ते सांगतले. आनी अग्निपरीक्षा म्हाका दिसता सरपंचान आतां पार करूंक जाय. गांवच्या वांगडा रावपाक, स्पेशली जे गवळेबाट शिरेन जे ट्रायबल लोक आहा, ज्या लोकांनी तुका मतां मारून आयज सरपंच केल्लो आसा, त्यांच्या वांगडा रावपाची आतां तुजी तयारी दाखोवपाक जाय, तुजें कर्तव्य आसा. दुसरें म्हणटा रोहन कावंटेन वारंवार स्टेटमेंट दिल्ले की ह्या प्रोजेक्टाक सगळी अप्रुवल आसा, हेल्थाची एनओसी आसा, एसी आसा, मागीर वेटलँडाची परमिशन, सगळी परमिशन आसा असो तो म्हणटालो. आनी विदीन द विसिनिटी ऑफ वेटलँड तो करता म्हणटालो. जाल्यार आतां तूं अप्लाय कित्याक करता 7 तारीख? जेन्ना तुका स्टॉप नोटीस येयला अंडर सेक्शन 66 तेन्ना तूं अप्लाय कित्याक करता? पयलीं तुवें कित्याक करूंक ना? कित्याक? जेन्ना वेटलँडचे डॉक्युमेंट्स आहा तो कितें म्हणटा, थंयसर कंस्ट्रक्शन येता, कितें काम बांदकाम जाता, थंयसर पंचायतीचें पयलीं परमिशन घेवपाक जाय. जाल्यार इतलो टायम तुवें परमिशन कित्याक घेवंक ना? आनी तुमी तो फावंडेशन स्टोन घातलो, अजापाची गोश्ट पळया तुमी. 4 तारीख तो फावंडेशन स्टोन घातलो, जेजे काम 20 तारीख पयलींच चालू जाल्ले, 20 दिसा पयलींच चालू जाल्ले. म्हणजे अमित शाह कडसून तुम्ही इलिगल कामाचे उद्घाटन करून घेतला. जे काम अप्रुवल ना, जे कामाक पंचायतीचे परमिशन ना, कंस्ट्रक्शन लायसन ना, त्या कामाक तुम्ही अमित शाहचे इलिगल परमिशन फाउंडेशन स्टोन थंयसर बांबोळे रावन तुम्ही रिमोटाचेर करून घेतला. आमची मागणी येत आहा, जी 16 तारीख तुम्ही डिसिजन घेवपाक रावला, जी 16 तारीख फोर्टनायट मिटींग आहा, त्याच्या पयलीं तर जाता 12 तारीख तर तुम्ही स्पेशल ग्रामसभा घेवची. जे नेवर डेव्हलपमेंट आसा ते आमकां लोकांक सांगचे, ऑफिशियली सांगचे, ते आमकां इंटरनल कडेन ऑफिशियली सांगचे स्पेशल ग्रामसभा घेवची. 12 तारीख स्पेशल ग्रामसभा जायना जाल्यार 19 तारीख फुडलो आयतार येता, 19 तारीख ग्रामसभा घेवची. आणि 30 दिसा भितर तुमकां अप्रुवल ना जाल्यार रिजेक्शन कितें दिवपाक जाय ते ग्रामसभेन ते मुखार मांडचे. आणि हे प्रोजेक्टाची एनओसी आहा तेचो आमचो विरोध आहा ऑन टेक्निकल ग्राउंड, ऑन आमची बायोडायवर्सिटी, ऑन बिकॉज ऑफ तयारले, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएन्शियल झोन, बिकॉज ऑफ नो डेव्हलपमेंट झोन इन इन्फ्लुएन्शियल झोन, हे सगळे रिजन्स इन्फ्लुएन्स झोन, सगळे बफर झोन आहा ते सगळे मार्क करून तुम्ही ते मांडचे आणि लोकांक सांगचे. कित्याक आता ती भूमिका घेवंक शकना तू. आता सरपंच आणि पंचायत ही भूमिका घेवंक शकना की आपल्याक काय खबर ना. म्हणून 12 तारीख 2 डेटी दिला. 12 तारीख ना जाल्यार 19 तारीख तुम्ही स्पेशल ग्रामसभा घ्या आणि आमकां लोकांक कळया. आणि 30 तारखेचो जो टायम आहा त्याच्या पयलीं हे जे कितें आहा ते रिजेक्शन ना जाल्यार भायर फायल आहा ती पेंडिंग ते डॉक्युमेंट्स ना ते तुमी ताका रिप्लाय करपाक जाय आणि फायल भायर मारपाक जाय. आणि आमी जे आमच्या अवेरनेस 3 दीस जाले चालू केला. दुसऱ्या पंच मेंबरा कडेन मागता की तुम्ही येवचे. आयज आमी गवलेबाटच्यान रिज्यूम करतले, अवेरनेस कॅम्पेन करतले, लोकांक आमी जमयता. आता आमी लिमिटेड लोक ऍक्टिव्ह मेंबर्स आहात तेच येता, ते सगळ्या लोकांक आमी प्रेस कॉन्फरन्साक हाडूंक शकना. लोकांक आमी सांगता हे तयार लेख कितें, हे युनिटी मॉल, हे प्रशासन स्तंभ कितें. सो हेचेर एकूच उपाय आहा की आता लोकांचा आवाज स्ट्रॉंग करपाक जाय. आमची युनिटी ऑफ विलेजर, स्पेशली युनिटी ऑफ विलेजर विल डिफीट युनिटी मॉल. आमकां हे बोर्डींनी सांगला की युनिटी ऑफ विलेजर वर्सीस हे युनिटी मॉल ही लढाई अशी आसा. देव बरें करूं. तुमचो आमदार म्हणटा की मेजॉरिटी जितले लोक आहा पळय तेच्या वांगडा आपूण आसा. फाल्यां तेंच्यांनी मेजॉरिटी ते दाखोवंक शकता. पळय कित्याक मेजॉरिटी पळय जेन्ना टोटल 12,000 वोटर चिमला पंचायतीन आणि 3 ग्रामसभा जेन्ना जाला, ग्रामसभा कॉन्स्टिट्यूट एंटायर वोटर रोल, कितलो कोरम 200 लोक असो 300 लोक असो, युनानिमस रेझोल्युशन घेतला, मेजॉरिटी रेझोल्युशन घेतला. एकाय विलेजरान अशें अजून सांगूंक ना की आपल्याक युनिटी मॉल नाल्यार प्रशासन स्तंभ थंय जाय म्हणून. सो हो खंयची मेजॉरिटी सांगता हे तुम्ही तेकाच विचारपाचें. की तो अजून तोंड उलोवंक ताका कापसतात ना. ह्या रुद्रप्पाक अजून कापसतात ना. हो युनिटी मॉल थंयसर नाका, प्रशासन स्तंभ नाका म्हणपाक. कितें जाता तुका? तीन फाटी रेझोल्युशन घेतला आणि तर 12 तारीख स्पेशल ग्रामसभा जाता, ना जाल्यार 19 तारीख स्पेशल ग्रामसभा जाता आणि ऑक्टोबराची ऑर्डिनरी ग्रामसभा परत आसा. ती जर जाता
तर तुवें तर येवचें आनी पळोवचें कितली मेजॉरिटी आहा थंय. तो हे मेजॉरिटी त्यांनी ती इंदिरानगरची आमकां लोकांची आमकां धमकी दिवप मायग्रंटांची धमकी दिवची न्हू ते आमच्या वांगडा येत ना. अशें तरी आमकां त्यांची धमकी तो आमकां दिता. फाटल्या दिसांनी ते म्हणलेले की तुम्ही इन्व्हाइट करतले म्हणून एमएलए कितें इन्व्हिटेशन पावला तेका ना आमी मागीर तुम्ही आता हेका दिला बरोबर आमी पंचायतीक दिला. आमी कितें एमएलए आमी डिसिजन घेतले. स्पेशली कितें जालें जेन्ना आमी पयलीं मेळपाक तेका सोदताले की तो म्हणटालो आपल्याक सांगूंक ना कोणी विलेजर्स मेळूंक ना. मागीर आमी डिसिजन कित्याक घेतली तेका सांगपाची गरज ना. जो आमचो कन्व्हेनर आसा आमचो बीएमसीचो चेअरमन त्यांनी स्पेशली 15 कॉल केला तरी पण तो आन्सर करना. आतां तेका मेळपाची गरज ना इन्व्हिटेशन धाडपाची गरज ना. तेका आमी बायगणेश्वर जो आमचो साखळेश्वर आसा आमचो चिमोलकाना तेजे कडेन सोपयला. या रुद्रप्पाक आमी तेजे कडेन सोपयला तेका बूथ दी म्हणून. पूण अजय तुमकां दिसना होय ना जाल्यार होय एमएलए तुमच्या बरोबर आसचो म्हणून एमएलए आसा जाल्यार तितलो तुमचो वेटेज आसतो. लेट मी क्लियर. तेणी बाब रुदोल्फान एकदम फट मारली. कित्याक जेन्ना हो प्रोजेक्ट येता म्हणून आमकां कळ्ळो या आय एम ऑन रिकॉर्ड. कित्याक हांगासर साक्षी आसा. रुदोल्फाक सांगलें तूं बाबा सीएमाचो हें घे अपॉइंटमेंट घे. रुदोल्फान सीएमाचो अपॉइंटमेंट घेतलो आणि आमी 20 ते 25 लोक सीएमाच्या चेंबरान गेले रुदोल्फाच्या बरोबर. हांव रुदोल्फाक विचारूंक करता आमच्या माननीय एमएलए हे लोक न्ही काय तुझे मायग्रंट हाडपाक जाय आसले आमी. कित्याक सीएमा कडेन वचपाक तूं ज्यांची आतां मेजॉरिटी उलयता पळय काय न्ही भाऊ तुका सांगता हांव आतां मेजॉरिटी विचारतालो न्हू तेका हाडूनी मरे त्यांची मेजॉरिटी हाडूनी मरे. आणि जेन्ना तो ती आपली मेजॉरिटी म्हणून घेवन येतलो काय न्हू व्हेरी नेक्स्ट डे कळ्ळें न्ही जो कितें जातलो जे कितें कॉन्सिक्वन्सीस कितें जातले जाल्यार तेका सर्वस्वी आमचो एमएलए बाब रुदोल्फ फेर्नांडीस जबाबदार आसतलो. कारण तिजो बाता मारता तो मेजॉरिटी म्हणून तुजी वोट बँक मरे. आ कितें आसा इंदिरानगरचे सगळे तुजे वोटर मग हेज्यान पयलीं तूं निवडून कित्याक घेवंक ना रे. पडलो कित्याक ना तशें सिच्युएशन ना. तितून खूब बरे लोक आसा सगळे तेका रुदोल्फाक बोलता अशें ना. आसा रे बाबा ना. सो इतल्यान सांगपाचें आसा हांगासर कांयच आमकां राजकारण करपाचें ना. परंतु तेंच्यांनी कितें आसा न्हू स्टेटमेंट करता आसतना सांबाळून करचें. फट उलोवचें न्हू आनी अशें उलोवन तो सीएमाक फट ठरयता. सीएमाक विचारा मरे की बाबा रुदोल्फ आहा तो गांवकारांक घेवन येयल्लो काय ना तो. बाबा हेचो वेटलँडाचो चेअरमॅन गोविंद शिरोडकार तेजे बरोबर आसलो काय ना तो. हां थंय सांगला मरे न्ही सीएमान सांगला तुमकां 200 ते 300 नोकऱ्यो थंय मेळटल्यो म्हण आमकां. हां आमच्या डेलिगेशनाक मागीर आनी कितें उरलां. कित्याक फटी मारता तो आनी परतेक येता आमी तेका ती दिसा मिटिंगेक आपयतालो. कित्याक नागजरीत वचपाचें आमी. हां कित्याक नागजरीत वचपाचें आनी खरें म्हणल्यार तेणी आमचे कडेन येवप न्ही. हांव सदां म्हणटा हे आतां कोण हे आतां फुडें सरता हे व्हडले उपकार म्हणपाचे गांवांत भुरगे हे फुडें सरता ते. पूण कशें आसा आमी आमचे कोण मेंबर म्हण हे कोण पंचायतीचे निवडून कित्याक दिल्ले आसता. जे कितें अशें कितें घडटा गांवाच्या विरोधान तेंचें कर्तव्य आसता. कोणाचे मेंबराचें कर्तव्य आसता सरपंचाचें कर्तव्य आसता. तुम्ही शीण काडटा म्हाका पत्र धाडलें काय म्हणून त्या दिसा तुम्ही पब्लीक मिटींग घेतली ती म्हाका कळयलें काय म्हणून. हे तुमची जबाबदारी मरे लोकप्रतिनिधी मरे तुम्ही आमचे. सो असं ती गोष्ट अशी आसा ना. आता तिने ऍक्च्युली ते आम्ही गाराणे घातल्या तेका तरी भिवून त्यांनी येवंक जाय आसले. आता जीटीडीची तिरोवन काउंटर तरी मातसो भिला कित्याक ते गाराण 5 तारीख गाराणे जातकीर त्यांनी 7 तारीख फायल धाडला. हे लक्षात दर हे गाराण्याचो पावर हा. सो रुदोल्फान येवचे आयज आमी गवले पाटान वयतले मागीर फाल्यां शिरेंद्र येतलो जंयसर तुजी चड वोट हा लोक तुजे तुका जे ट्रायबल लोकांनी तुका निवडून हाडला तूं केन्नाच जिखून आसलो. हो रुदोल्फ फेर्नांडीस 3 फावटी पडला तो जिखून आसलो केन्नाच. मग तेका आमी लोकांनी आमी एसटी लोकांनी सगळं निवडून तेका हाडलेले आणि फक्त मेजॉरिटी आणि मायनॉरिटी नावाचेर हो रुद्रप्पा गावाक फुल डिवायड करता. तो डिवायड करूनय आमी सगळे एक आसा. आमी हे युनिटी मॉल वर्सीस युनिटी ऑफ विलेजर्स हे दाखोवन दितले. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.